See, I President कित्याक बरयला चड करून लेटर बिकॉज दिस इज a very unique situation and dangerous. आयज हे 27 जाणांक सेव्ह करपाक आमगेलो बाब पेले तो हुंय जाल्यार सोन ते रातचो ते वेदराक पावसान तो भायर सरलो आपणागे जीव रिस्काक. सो असल्यो आयज साल्वार केले तेणे. बाय एनी चान्स कितें जाल्लो एक तरी मेळलो कोणी तरी भायर पडलो तरी हे मिसींग जाल्ले ही एक आमगेली विलेजींग एज अ सरपंच म्हाका बरी दुखी खबर आसताली. आज असले मनीस थोडे आहाय आनी तेणे इतले बाणालसून केडशे राती कडेन वॉटर्स जेट्सकी दर्यांतल्यान घेवन येवन हांव तेका उलयतालो. हांव सरप्रायज जालो सकाळीं जेन्ना हांव त्या लायफ गार्डा कडेन उलयलां थिंगा इट इज अ व्हेरी हॉस्टायल सिट्युएशन देर. जेन्ना दर्यो आनी न्हंय मेवता न्हू तो एकदम डेंजरस आनी वर्सान 2-3 ट्रॉलर वयताय थिंगा बिकॉज थिंगा सँड बार जाता आनी असले कारण लागून आयज कोणाचे लायफ वाचयले पेलीन. सो तेका लागून मुगेली मेसेज टू गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एंड टू प्रेसिडेंट दॅट एज अ सरपंच दिस इन्सिडंट हॅव रियली opened the eyes of many people and this could not been able because of if it's not about like Pele असलो मनीस सेल्फिश आल्लो न्हू जाल्यार तो भायर आपणागे चिंत नासतना तो भायर सरोन हे साल्वार केलें. सो तेका लागून आनी तेजी बार आल्लोली ते जे लायफ गार्ड आनी कोण लोक आल्लोले तांकांय हांव मागता रेकॉग्नायज करचें बिकॉज इज अ गुड कॉज. कितें म्हणून रेकॉग्नायज करचें ते ब्रेवरी अवॉर्ड आसताय. कित्याक ब्रेवरी अवॉर्ड कितें आसतलें जेन्ना एक मनशाक केन्नाय कोणी साल्वार करता ताचो जीव वाचयता. आयज 27 जाणां मदें तरी तेणें इतल्या जाणांक एक जेटस्की वचोन इतले वेदर बॅड आसलोलें पावस पडटालो आनी तेका लागून हें रेकॉग्नायज करचें. सो दॅट it will give a recognition and it will also give a motivation to many other people. आनी आमचे गोंयचें नांव एकदम हें जाचें कित्याक गोंया असलेय लोक आहाय जे आपणालो जीव रिस्काक घालून एक इतले जाण हें केलें आनी प्रेसिडेंटाक इज द हायेस्ट अवॉर्ड. सो वी वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट आवर मेसेज एज अ सरपंच गोज टू द प्रेसिडेंट. सो आमगेले काबेलेसी गांवांत रिवर माउथ आनी दोयऱ्या माउथ एक जात थिंगा लास्ट वेव्स बिगिनींग मोट थिंगा ते वयर येता आसतना व्हडलो दळगो मारून तांचे बोट बंद पडली आनी ती बंद पडली सकाळीचे रातचे 9 ऑनरान बाबड्यान सगळे कडेन तांची ट्राय बेस्ट केली. पुलीस डिपार्टमेंट सगळे बोटकार आनी सगळे कडेन म्हाका दिसता तेका फावो तो आदार मेळ म्हूण. लास्ट मोमेंट ऑनरान ताचें नांव पॅट्रीक 1:30 तेणें म्हाका कॉल केलें. हांव काळचना म्हूण फोन काडूं ना. मागीर म्हाका होली क्रॉसान कॉल केलें वारकाचें. जेन्ना हांवें फोन काडलो बायली बी उठली. बायल म्हणूंक लागली एज रातीको कोण फोन करता तुका कितें जालें. हांवें म्हळें मोबरा बोट बुडल्या आनी तेमकां म्हाका येवपाक जाय. बायल म्हणूंक लागली एद राती बोट काडूं वयता. हांवें म्हूण बोट काडूं न्ही तितून 27 नुस्त्याकार आहाय तेंक काडूं. तेच जालां बायल म्हणूंक लागली वस आनी आपूण देवाको मागोता एवरीथींग वील बी सेफ. हांव गेलो वयत थिंगसोन बाणालसोन पावस वादळ आनी खुद मुगे घरा कडेन म्हाका व्हरोंक इनोवागेर ऑनर येयलें. एक सेबी आर सिल्वागे भाव आनी एक ऑनरागे भाव आनी तेका चोवन म्हजी काळजाक दूख भोगली. कित्याक एक बोट घेवपाक कितले पयशे लागतात, रांपणीक कितले पयशे लागतात एज अ हारी म्हाका खबर आसोता. यो म्हणूंक लागले घरा कडेन आनी ते म्हाका फोन माल तेदो हांवें जॅकेट दुखून हातीन दोन मुगे घरा कडेन दवरली ती व्हरोंक. पूण तेंच तोंडाचोन सिरियसली हांव जॅकेट दुखू विसरोन गेलो. कित्याक हांवें तेंकां सेव केल्याय जेटस्की घेवन पूण जॅकेट हांवें घालपा जाय आसली पूण हांव जॅकेट विसरलो. चुकोन मुजेर तर वेव्स पडी आनी हांव एक कडेन ते एक कडेन पडले न्ही. इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कलेक्ट बॅक जेटस्की. कित्याक ते रिवर आनी दोयऱ्या उदक आमी आमगेले रांपणी गोंय ओडपा वयताले ते एरिया आमकां तें उदका खबर आहा. इट्स वन ऑफ द डेंजरस उदक. पूण आमकां ते ऑनरान रिवरांत ते शोयली. ते शोयलो ते
एकदम बरें जालें कित्याक मरे ते जाग्याचो आमगेलो हिंदूलो राखणो देव आहा तेमी एक टेम्पल केला कोणे वचोन चोवपा जाता आनी तो मनशाक व्हळो हांवें मुगे जोती काळी ते टेम्पलां भितर गेलो देवा हांव तुजे बरे पयलपाट पावलां ह्या जाग्यार म्हाका सांबाळ उदकांक आनी ते फिशरमॅनाकूय सांबाळ म्हूण हांवें आमचे हिंदू राखण्यां कडेन मागिलें मागीर मातशें 50 मेत्रांचे गेल्यार आमगे देवा हुरीस आहा ते तोळपाचे जोती काळी आनी आमलेय हुरसाको मागिलें सेम देवा तूंच म्हाका आदार दी हे फिशरमॅनाक सांबाळपाक कित्याक तुज्या आनी ऑनराकोय विचारूं जाता तुज्या आनी आमचे कोस्टल पुलिसांकूय विचारूं जाता कोस्टल पुलीस पावस पड ते जिपींग बाबडे आरशे बंद करून आख्खी तेमी रात काळी इट्स नॉट अ जोक आनी एक आडी आमी कोकड्याताय कित्याक हांव बेस्तें स्पोर्ट्स टी शर्ट घालून गेल्लो बट वॉट टू डू एंड ऑफ द डे बोट बुडो तोयता आय टेक जीजस नेम सेंट फ्रांसीस झेवियर मुगे जेट्सकी माली गेलो बोटीर गेला आनी बोटी कोळ हांवें 15 मिनटो काडल्यो काली तें उदक चॅक करपाक हांव कित्याक फाटल्यान दोळगो मोळ जाला ते बोटीचे आनी हांव आनी जेट्सकी बोटीचे पड जाला हांवूय काबार जेट्सकी काबार फायनली म्हाका उदकाचे आयडियर मेळ्ळी उड मार म्हळ्यार तेंक मुगे कोंकणी कोणा तितून गोंयकार आहलो तेणें आयकिल्लें 65 इयर्स रामेश पागी म्हणलो फ्रॉम आगोंदा तेणें पयली उडी मारली ते गेलो वयर मारलो दुसऱ्या गेलो वयर मारलो तिसऱ्या गेलो वयर मारलो चवथ्या गेलो वयर मात्री आमचे डिस्ट्री येयले लायफ गार्ड ते येयले म्हणटू मात आनी ताकद मेळ्ळी कित्याक एकल्याच्यान हे उदकाको फायट करूंक बरें जायना न्ही मागीर दोगांयनी सांगात घेवन आमी आमचें काम केलें आर्गां कित्याक तेंगेली रापुणी सकलपण बोटी कुच्या तेंको मेळना ही ताची स्टोरी आनी मुकोळे बी मोबायल बी कांय आसोनाय मुगे मोबायल ऑनरा गेले गाडी आहलोले ते व्हिडिओ खूद ते बोटीर आहलोले ते नुस्त्याकार भावान काळे आनी शिवरायले आख्खे गोंय तशें वर्ल्डाक तशें इंडियेक व्हायरल जालें आता कावलिसीम सरपंच डिक्सन वाजान एक लेटर केला गव्हर्नमेंटाक तो डिमांड करता तुका प्रेसिडेंट अवॉर्ड फावो जावचो म्हणून सर प्रेसिडेंट अवॉर्ड म्हणाय वयत ते कॉमेंटांचे वयत ते फोन कॉलांचे वयत ते मिनिस्टर MLAन म्हाका लेटर दुखोवन दिली आमचे विजय बाबान आनी आमचे नुस्त्याकार बाबान आमचे सगळे युथान म्हाका गारेन बुके चॉकलेट्यो फूल सगळ्यान दिली आनी आमचे बाबूश मोंचारान आतांच म्हाका लेटर धाडल्या यू शूड हॅव लेटराचे बरोवन तेशको होरें नांव येयना MLA आनी मिनिस्टराची आनी आमची बेनावलीची पंचायतीन म्हाका ती बरोवन लेटर दिल्या आमचे नीज गोंयकार रापुणकारां नुस्त्याकारांक गेलो युनियनान म्हाका लेटर रेकमेंड केल्या प्रेसिडेंट अवॉर्ड मेळचें म्हूण ती म्हाका नांव दुखून खबर नाय तेका बिबेरी कित म्हूण फॉर मी अवॉर्ड इज नॉट इम्पॉर्टंट गॉड गिव मी बिगेस्ट अवॉर्ड इन माय लायफ टू सेव दीस 27 नुस्त्याकार दॅट इज माय लायफ टायम अवॉर्ड आता गव्हर्नमेंटा कडेन कितें मागूं सोदता तूं गव्हर्नमेंटा कडेन हय जर गव्हर्नमेंट तुका कितें दिवंक सोदता जाल्यार तूं कितें मागता गव्हर्नमेंट तर म्हाका म्हणटा पयली तुवें बरें काम केलां तूं कितें अवॉर्ड जाय काय म्हूण सो हांव गव्हर्नमेंटाक कितें मागतो जाण तूं हांव 3 मागपाना 3 अवॉर्ड मागतलो एक पयले अवॉर्ड हांव देवाको मागतलो देवा म्हजे बायलेक बरी भलायक आनी लॉंग लायफ जिवीत दी म्हूण एसो बायल मेळपा नशीब जाय कित्याक तेन म्हाका राफ सी तुफानांतल्या 1:30 2 o'clock घाणाल जो 14 व 13 किलोमीटर कित्याक ते गांवांत धाण ते फिशरमॅना साल्वार केलो म्हूण दॅट इज माय फर्स्ट गिफ्ट सेकंड गिफ्ट हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागतलो
आमकां 4 बोटी, नॉर्थ गोवा 2 बोट्यो, साऊथ गोवा बोट्यो सांबाळपाक आमचे फिशरमॅन मोताय तेका. आनी तिसरो अवॉर्ड मागतलो मुझे लावली गोंये ते सांबाळ्याय म्हूण. हे मुझे तिनी अवॉर्ड हांव तेका मागतलो. तुझ्या खातीर काय मागू ना तू? मुझे खातीर हांवें काली देवान म्हाका व्हडलो इनाम दिलो. तो आख्या संवसारा खबर आहा 27 फिशरमॅनूय तेंगेले बायल भुरगीं फॅमिली हांवें राखले. तो म्हाका लायफ गो अवॉर्ड, हेज्या आनी बरो अवॉर्ड आय डोंट नो वॉट गॉड कॅन मी ब्लेस मोर. थँक्स फॉर एवरीथींग. रिमेंबर, एवरी डे इज अ गुड डे, सर.